नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। पुराय भारत 21 दीस लॉकडाऊन महामारीचेर सोशल डिस्टन्सिंग होच उपाय आपल्या बरोबर फॅमिलीक लोकांक साल्वार करात। प्रधानमंत्री मोदीची सक्तीची कर्फ्यूची घोषणा। गोयान मध्यरातीसावन 100% कर्फ्यू 31 मार्च मेरेन टोटल लॉकडाऊन। मुख्यमंत्र्यान घेतल्यो मंत्रिमंडळ विधिमंडळ सर्वपक्षीय बसका। पोलिसांची सांजेसावन रोड ब्लॉकेड सुरू। मंगळारा कर्फ्यू 5 वरां सदळ। कर्नाटक महाराष्ट्रातलो सप्लाय बंद। फळभाजी दूध कड्डण गॅसाकूय घिट्ट्यो। सामानांक उजो बाजारकारांनी काढले जोडून। सोशल डिस्टन्सिंग खुट्याळा। कोरोना कर्फ्यू लॉकडाऊना दरम्यान सरकारान लोकांक गरजेच्या सामान पुरवण्याची सरकारान कितें व्यवस्था केल्या लोकांचे हाल जावंक जायना। राज्यपालान घेतलो नियाळ। कोरोना लॉकडाऊनाक लागून आर्थिक वर्ष 30 जून मेरेन आयटी जीएसटी रिटर्न भरूंक आधार पॅन जोडूंक मुजत वाड। टॅक्स उसरां फारीक करतल्यांक व्याज कपात अर्थमंत्र्याच्यो घोषणा। आणि कोरोना लॉकडाऊन कर्फ्यून मध्य प्रदेशात नवे सरकार काँग्रेसीक देऊन बीजेपी राती सोपूतविधी। दनपारा बहुमत सिद्ध। शिवराज सिंग चौहानाच्या हातान मुख्यमंत्रीची सूत्रा। पुराय भारत 21 दीस लॉकडाऊन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक सक्तीच्या कर्फ्यू लॉकडाऊनाचो उलो मारलो। कोरोना दुयेंसान ग्रस्त देशाचो अनुभव पळयल्यार ह्या महामारीचेर सोशल डिस्टन्सिंग हो एकूच उपाय आसा। हो 21 दिसाचो कर्फ्यू दर एकल्यान सक्तीन पाळचो ना जाल्यार देशाक ताची मोठी किंमत मेजची पडटली। आपल्या बरोबर फॅमिलींक आनी लोकांकूय साल्वार करात म्हणून प्रधानमंत्र्याचो कळकळीचो उलो आनी शिटकावणी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। गोयान मध्यरातीसावन पुराय लॉकडाऊन आनी कर्फ्यून मंगळारा आशिल्ली तशी कसलीच थाकाय ना। 31 मार्च मेरेन टोटल लॉकडाऊन म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। मंत्रिमंडळाची सकाळी बसका जाली। गरजेच्यो वस्तू लोकां मेरेन पावोवपाची व्यवस्था जातली म्हणून मुख्यमंत्री उलयला।
मीडिया, बँक, गरजेच्या सुविधांक कर्फ्यू पास घेऊन ड्युटी. पोलिसांनी सांजेसावन ब्लॉकेड सुरू केली. आम्ही म्हटला की परत सांगता, गावागावांतल्यान कोण येवन भायरसून येवन रावल्या या 8 दिसाच्या भितर 10 दिसाच्या भितर जे ह्या हांगासर आयल्या तितक्याय जाणांक होम क्वारंटायन जावपाची गरज आसा. आमी कोविड-19 हाज्या खातीर सेपरेटली अकाउंट ऑलरेडी स्टेट बँक ऑफ इंडिया हातूंतल्यान ओपन केलो. आमकां कोविड-19 खातीर ज्यांच्यांनी मदत करपाक जाय तो अकाउंट वॉट्सॅपाचेर तुमकां सगळ्यांक मेळटलो. ऑलरेडी सगळे मिनिस्टर्स हांच्यांनी आपली एका म्हयन्याची सॅलरी कोविड-19 हेज्या खातीर दिली. इन एमर्जन्सीत लोकांक ग्रॉसरी आयटम्स कशा पद्दतीन सप्लाय करप हाजेर आमचो विचार विनिमय सुरू आसा. आमी कदाचित फाल्यां परवा पर्यंत हेजेर एखादें सिस्टीम जी आसा ही फायनलायज करतले. आमी जेन्ना म्हटलां की स्ट्रिक्टली एक सुद्दां शॉप हे उगडे आसचें ना. इवन दो फॉर द मिल्क सप्लायर आमी शॉप ओपन आसचें न्हू. आमी म्हटलां 100% शटडावन. गोंयकारांच्या प्रत्येकाच्या घरात गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो, तेणी गरजे शिवाय भायर सरचो न्ही. पुलीस आडयतले. पुलीस अंडर एपिडेमीक एक्ट ते एक्ट जातले. काही फार्मास्युटिकल्स कंपनीक आमी अलाव केल्या, तांच्यांनी परमीट केल्या, बट विथ द परमिशन ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ. कारण थंयसरूय आमच्या लक्षांत आयलें काही कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरी वयल्यान काही लोक त्या फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या कामाक येता. तांकां सुद्दां त्या कंपनींनी अलाव करचें न्ही हें आमचें म्हणणें आसा. ओन्ली आमी म्हणटा की बँक सिस्टीम फक्त ज्यो नॅशनलायज बँक तेंचे ATM चालू आसा, खंय तरी फायनान्शियल क्रंचीस जावचे न्ही, तांकां फक्त आमी परमीट केल्या. ते बी रेस्ट्रिक्टेड परमीट केल्ले आसा. ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज खंयचीच आसची न्ही, आपल्या घरा भायर सरचें न्ही. त्या ती म्हजी म्हणजे फक्त हॉस्पिटल स्टाफा खातीर तितके आमी अलाव केल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टाफ, वॉटर सप्लायचो स्टाफ हो तेंच्या कार्ड सिस्टीम जी तेंच्या कडेन आसा तितक्याचेरूच चलतली. अदरवायज बँकींग आनी बाकी तेंच्यांनी सगळ्यांनी कर्फ्यू पास कलेक्टर इश्यू करता. घाई करपाची गरज ना. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तेंचे अलाव करतले. बाकीचे कोण जे प्रायवेट आसात जेंकां खरोखरूच चलपाक जाय आसत, मिडियान सुद्दां कर्फ्यू फास्ट घेवपाचे. सगळ्या गोंयकारांक कळपा खातीर सांगता, अशें समजू नाकात की कोरोना व्हायरस गोंयांत ना म्हणून. कोरोना व्हायरस गोंयांत आसा, फक्त आयज पर्यंत पॉझिटिव्ह येवंक ना. थोड्याशे वेळ आमकां 2 दीस जेवणूय मेळना जाल्यार आमी जगोंक शकतले. पण आमकां खरें म्हणजे आमकां जो कोरोना व्हायरस ट्रान्समीट जावंक जायना हाज्या खातीर आमी म्हाका दिसता हें गरजेचें आसा. ते आमकां कोणी दूध मेळना, पेपर मेळना, आमकां तांदूळ मेळना जाल्यार कितें जातलें हे प्रश्न विचारचे न्ही. सर्वपक्षीय बसकेत सगळे आमदार मंत्र्यांचो सरकाराच्या पावलाक तेको. Sir, mission is taken. So, what is the agenda of today's meeting, sir? People should buy their provisions today, whatever, because from tomorrow midnight tonight there will be total lockdown till 31st. It is all right in the interest of the people of Goa. Till 31st, we have all. There is a consensus for lockout. Agree झालेला कित्याक there is a specific method of prevention by which you block the border, seal the border, then containment by which you avoid social distance, means you ensure social distancing to prevent community transmission. Everyone has to act responsibly. We have to come over everything and see that we are able to see that this virus does not affect any Goikar. कायदो मोडटल्या आड सक्त कारवाय जातली म्हूण पोलिसांनी स्पश्ट शिटकावणी दिल्या. पोलीस वाटेर आडोवंक शकता, चौकशी करपाक शकतात आनी लोकांक आयिल्ले वटेन परत धाडपाकूय शकतात. कर्फ्यू लॉकडाऊनात महाराष्ट्र कर्नाटकातली दूध फळभाजी बंद. मंगळारा सकाळी मार्केटांत घिट्ट्यो सामानांक उजो. गांवठी फळभाज्यांक तेजी. बाजारकारांनी जोडून काडले. फांतोडेर 6 सावन दनपारां 11 मेरेन मार्केट, सुपरमार्केटां, भाजयेची दुकानां, दुधाचे गाडे फूल. 2-4 दिसाच्या कर्फ्यूक लोकांची 2 म्हयन्यांची तयारी. गॅस सिलिंडरांकूय लायनी. थोड्या बँकाचे दनपार मेरेन मर्यादीत वेव्हार. सोशल डिस्टन्सीक खुट्याळाक. पळय आमी सकाळीं 6 म्हणून आमी 5 हांगासर मार्केट आमी ओपन केल्लें. हे लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून, किंवां गर्दी चड जावची न्ही म्हणून. आनी तुमी पळयला बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोकांनी शिस्तीन हें केलें. एट अ टायम गर्दी जाली ना. तुमी मार्केट पळयलां आसतलें बरें स्मूथली हें जालां. ये कहाँ से लाए हैं माल सब? ये बेलगाम से. बेलगाम से आया आज? नहीं, आज नहीं आया. हाँ, ये हमने परसों लाया था. तो परसों का है और ये इसका माल का रेट बढ़ गया आप बोलते हैं? बुधवार मध्ये सुद्धा अनेक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या
अनेक जेरबंद घातलेले आहे आणि याची अंमलबजावणी लोक अगदी काटेकोरपणे करीत आहेत. की आम्ही एकामेकाक सांभाळ्या जेणेकरून आम्ही आमच्या पंतप्रधानाचे हात बळकट करतले ह्या विशयाचेर भयंकर टेन्शनाचें काम आलें तितको तसो इजी आसना आनी एकाद्रे तरी आसतना गव्हर्मेंट लेवला कडेन आमचें कितें चूक आसत किंवा तुमचें सजेशन आसत जाल्यार तुमी कळोवंक शकता अशें जाता पॅनीक न जाता. क्रिटिसिजम करपाक लागून आतां काय पॉलिटिकल खंयची हें ना आमी सगळे आतां एक तेन्ना कांयच क्रिटिक्स न करता कोणाचेर बेश्टे कितें नाका जाल्लें न घालता. बाहर का है, क्या करने का, उधर जाने का है, इधर भागत है, उधर भी पुलिस है, इधर भी पुलिस है, इधर जाने का. ये पुलिस लोगों को मारना चाहता है. एक तो ट्रेन चालू करो बोलना हमको, नहीं तो खाना खिलाओ यहाँ पे. बस ट्रेन चालू करो नहीं तो खाना खिलाओ. ट्रेन चालू किया तो क्या करेगा? ऑफिस जाएगा. रात से भूखे, रात से कुछ खाया नहीं हमने, रात से इधर भी बैठे नहीं देते हैं सर हम लोग को. जाना इतना गरीब, हम लोग इंसान नहीं है क्या? इधर जाएगा डंडा मार रहा है हम लोग को. पण ह्या कुत्र्यांकडे काम करून जोडपाची ती ताकद ना. तांकां जाता जाल्यार तुमी कामाक लाय आनी हेंकां वाडा. ही मोनजात हेंचे कडेन उलोवपाक कळना. ते बावडे फक्त भोगता जाल्यार आमकां तरी बावडे येवन पोशेता. सगळे कडेन व्हायरस वाडत आसा आनी सबंद वर्ल्डाचेर आयता कितें हें करता तो फॉलो करता लोक म्हणटा कितें तरी प्रिकॉशन घेवंक जाय म्हणून. पूण आयज आमी पळयलां हांगा गोव्यान आमच्या लोक बिनदासपणे मोटरसायकली स्कुटरी बिनदास भोंवता. आमी असोसिएशन्सा वांगडा मिटींग केल्ली आसा मुस्लिमांच्या. एक प्रत्येक असोसिएशनाचो एक मेंबर आयिल्लो, 1-2 मेंबर्स. सो तांकां 1 by 1 घेवन आमी मिटींग केली आनी तांकां सगळ्यांक आमी सांगिल्लें आसा की ऑल द टेम्पल्स, ऑल द मॉस्क जे आसा ती सगळी बिचोली तालुक्यान आमी बंद दवरता एज पर द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर. 144 सेक्शन जे आसा ते लायिल्लें आसा. सो एज पर दॅट नॉट मोर दॅन 3 people शूड गॅदर. जी कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा तेज्या भायर जर कोण वावुरता जाल्यार तेजेर एक्शन ही जातली. पुलीस वील टेक द नेसेसरी एक्शन. कितले म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्टर्स आतां लोक आजून स्टॉक जाल्ले आसा हांगा गोंयांत. सर पळोवपाक गेल्यार सध्या तरी ट्रान्सपोर्टवाले 150 ते 200 ट्रक तरी सध्या तरी फोंड्या मार्केटान उबे आनी बॉर्डरीच्यान म्हणजे हालीं आमी आतां बॉर्डर बरें मेसेजीस पावयल्ले जशें कोणाक जर थंय जर फूड जाय जाल्यार आमी हांगच्यान धाडूं शकता म्हणून. तशें पळोवपाक गेल्यार बॉर्डरीच्यान आमकां ते रिक्वायरमेंट्स येवपाक स्टार्ट केल्ले. सो सगळ्यांक हें फूड पावता. जो आतां पळय खर्च आहा पळय न्ही हें सगळें प्रिपरेशन करपाक तें कशें कितें तुमी? सध्या तरी आमी आमचे फ्रेंड सर्कलूच आमी कॉन्ट्रिब्युशन करता. आमी सध्या कोणाकडे भायल्यान कितें कांय घेवना. आमचे कांय ना कोण येवन दिता जाल्यार ओके आहा, ना जाल्यार आमीच आमचें करता कोण. आनी आयजूच आमकां ट्रान्सपोर्टर आमचे कडेन आयले ते म्हणपाक आपुणूच तुमकां कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हणून आमी ओके म्हटलें. कोरोना कर्फ्यू लॉकडावना दरम्यान सरकारान लोकांक गरजेच्या सामान पुरवणेची कितें व्यवस्था केल्या ताचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान नियाळ घेतलो. मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, मुखेल सचिव, आरोग्य सचिवाक आपयले. लोकांच्या गरजे भायर हाल जावंक जायना, अफवा पातळूंक जायना. सरकारान नेमान उच्चाधिकार समितीची बसका घेवन निर्णय लोकां मेरेन पावोवचे म्हूण राज्यपालाची सुचोवणी. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळुया. आर्थिक वर्साचे शेवटाक देशभर लॉकडावन जाल्ल्यान आर्थिक वर्स अंदू 31 मार्चाचे बदला 30 जूनाक सोंपतले. 30 जूना मेरेन लोकांक इन्कम टॅक्स, GST रिटर्न भरूंक प्राज. टॅक्स डिपॉझिट स्कीम आनी आधार पॅन कार्डा लिंक करूंकूय मुजत वाडयल्या.
उसरा फारीक केल्यार 12 ते 18% व्याज 9% केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान महत्वाच्यो घोषणा केल्यो. Since we are in March, which is normally the last month of the year end, we need to address. There has been several calls, I agree, for us to respond to in terms of deadlines that people are struggling to keep. So therefore, today we have come up with a comprehensive, in detail announcement of what is the relief in terms of statutory and compliance regulations that people will have to know about. The last date for income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020, and for the delayed payments, interest rate has been reduced from 12 to 9%. I repeat, it's year 18-19, financial year 18-19. No extension but on delayed deposit of TDS. I've gone to the next point. No extension but on the delayed deposit of TDS, only reduced interest of 9% will be charged on the delayed deposit till June 30th, 2020. The current prevailing interest rate is 18% for the delayed deposit on TDS, and that's been now reduced to 9%, and the delayed deposits are already anyway extended to 30th, but the interest will be 9% only and not 18. Aadhaar PAN linking date to be extended to 30th June 2020. You would remember Aadhaar PAN linking date, the last date was 31st March. Now that has been extended to June 30th, 30 June 2020. So I now move to talking about the GST. Last date for filing March, April and May 2020 returns. March, April and May 2020 GST returns and also composition returns all are being extended to 30th June 2020. Of course, in the case of GST, I say 30th of June, but because of the earlier given staggering of dates, different staggering dates will be applicable, but all of them end of June. So 30th of June is the date I am reading out, but specific regions will get 27, 29 or 30, like that. That will be part of the note that you will get. Particularly for companies which have less than 5 crore turnover. For companies which have less than 5 crore turnover, no interest, no late fee and no penalty will be charged. For bigger companies, which is over and above the 5 crore, late fee and penalty, but only interest at a reduced rate of 9% thereafter will be charged. No late fee and penalty. कोरोना लॉकडाऊन आणि कर्फ्यूच्या बोळान मध्य प्रदेशात नवे सरकार काँग्रेसीक देऊन बीजेपी काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री कमलनाथाक देवयल्या उपरांत राती सोपूतविधी करून मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहानान मुखेलमंत्र्याची सुत्रां हातांत घेतली. मंगळारा दनपारा विधानसभेन बहुमत सिद्ध केले आणि एक राज्य काँग्रेसीच्या हातांतल्यान गेले. हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और करोड़ों करोड़ जनता जिन पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है, उन्होंने जन सहयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण को समाप्त करने का संकल्प लिया है. उनके संकल्प में सभी प्रदेशवासी सहभागी बने.
काणकोणा पोळ्या चेक पोस्टा वयल्यान यो वच करतल्यांचे चेकिंग खर जाला. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत व्यवस्था कडक केल्या. पोळ्या चेक नाक्यार बबेश बोरकरान केल्लो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. सरपंच ही पोळ्यांची गेट आहा पळय सद्या सेन्सिटीव झोन जाला आनी तुमची हितून येता तुमी हांगचे सरपंच, सो कशें आसा सिच्युएशन हांगा गेटी वयल्यान? कालच्या परस आयज मातशें सिच्युएशन बरें आसा कित्याक काल आमी एक न्यूज पयली आनी अशेंच तुमी जे प्रेस आसा तेमी बी एक न्यूज केल्ल्यान आयज मातशें एक वेगळें सिच्युएशन जाला. आयज साम टोटल बंद आसा आनी समजा कोण एमर्जन्सी आतां आमी एक केस पयली की तेजो बापूय एक्सपायर्ड जाला आनी तो ते पेपर घेवन येयला म्हण अशी एमर्जन्सी केस पोलिसांचो एमर्जन्सी आसल्यारूच धाडटा. हय आनी पोलिसांचेर बी तितलोच प्रेशर आहा तरी आसतना तांकां धाडपासून ते बाकी सगळ्या लॉ एंड ऑर्डर बाकी कलेक्टराक मामलेदाराक विचारून तांकां डिसिजन घेवचें पडटा आनी त्या प्रमाणे पोलीस हांगा तितली सिरियस आहात आयज. म्हळ्यार आमकां दिसता अशेंच तर रावले जाल्यार एक ट्रेन तुमी हो पाळ्ळा गव्हर्मेंटाक अशीच तुमी हेल्प करत रावले जाल्यार हो कर्फ्यू हो आमचो जो कोरोना आसा तो आमी जाता तितले बेगीन नश्ट करपाक शकतात. म्हाका दिसता मुगे लोकां कडेन सगळ्या लोकां कडेन मागणी आहा जो आज कर्फ्यू डिक्लेअर केला 25 तारीख लोकांनी प्रामाणीकपणान आपूण जावन मानपाक जाय. कारण पुलीस आपली ड्युटी, नर्सीस, डॉक्टर, रिपोर्टर सगळे आपली ड्युटी वेवस्थीत करत आसात. आमकां फक्त मागला घरा कडेन रावपाक. सो आमच्यांनी इतलेच सर्वीस दिवन देशा खातीर आमी कितें तरी करपाक शकतात. सो मुगे लोकां कडेन मागणी पुलिसेक जबरदस्ती करपाक लायनाकात. आज जनता कर्फ्यूचो 3रो दीस आनी काल आमी एक हांगा पोळ्या गेटीरसून स्टोरी केल्ली की धारवाड जेन्ना एक केस डिटेक्ट जाता तेन्ना ह्या केटीचेर तितली सिरियसनेस घेवप जायना म्हणून तेन्ना तो व्हिडिओ सर्क्युलेट जातकीर सगळे लोकांनी आमकां एप्रिशिएट केलें. तशेंच हांगा खबरदारी घेवप जाली. आतां आमी हांगा येवन पळयलां कर्नाटकाचे सगळे व्हेकलां बंदी घातल्या. तशेंच एसेन्शियल सर्विसीस ज्यो आसा दुदा सारक्यो भाजी दिवपाच्यो तांकां चॅक करून भितर गेल्ली वयता. सगळे जनतेन खबरदारी घेवची. अशी जर तर खबरदारी घेतली जाल्यार कोरोना सारके रोगा कडेन आमी बेगीन झगडून बेगीन तो रोग काबार करपाक शकता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. बाणावले पंचायतीच्या कोयराचे राशीक उजो लागलो. कोयराच्या यार्डाक लागिल्ल्या उज्यान पंचायतीच्या बिल्डिंगेचें लुकसाण. उजो कसो लागलो ते नेमके खबर ना, मात खबर फायर ब्रिगेडीच्या कानार पावतनाच तांणी ताकतिकेन येवन परिस्थिती आटोपा हाडली. बेल आल्ल्यो आमगेल्यो कोण दताय त्यो लासले आनी मेशीन कॅबिन आख्या व्हडला ग्लास हिटाची आनी थोडे पेपर्स आहले ते मागीर चयतले आमी सद्या वास येता सारको चोवपा जायना भितर आनी बेलिंग मशीन मातशें चोवपा पडटलें कित्याक मातशें तें डॅमेज जावपा शेकोता बनाची आनी थिंगा एक पीट आलो आमगेलें तेंय मातशें करपा पडटलें. पूण केस कोन उस लागलो काय खबर ना? तें आमकां खबर ना कित्याक हिंगा मातशें जायना कोण म्हाका फोन केलो उस पेटोल फायर ब्रिगेडी आलो. पूण सद्या गार्बेजील आसला आनी पंचायती बिल्डींग डॅमेज जाला. हय बिल्डींग डॅमेज जाला आनी सद्या आतां भितर वचो मेळना कितें हें करपा म्हळ्यार कॅबीन मातशें कॅबिनाको मातशें मुगे कॅबीन आहा थिंगा मातशें आरशे फुटले दोनी सेक्रेटरी आनी मुगे कॅबीन आहा तें मातशें फुटला. गव्हर्मेंटान कॉल येयल्ले आनी जशें कॉल येयले तशें आमी रोखडो टर्न करून हांगा पावले आनी पंचायतीचे गार्बेजीक उजो लागलो तो आनी आतां उजो कंट्रोलान येयल्लो आसा. कितले फायर टेंडर? एक फायर टेंडर. कोरोनाच्या फाटभुंयेर राज्यसभेच्यो वेंचणूक आयोगान फुडें धुकल्ल्यो. राज्यसभेच्या 55 सुवातीर 17 राज्यांनी 26 मार्चाक वेंचणुको जावपाच्यो आशिल्ल्यो. ह्यो वेंचणुको अनिश्चित काळा खातीर फुडें धुकल्ल्यात. 55तल्या 37 सुवातींनी आदींच बिनविरोध निकाल लागला. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. स्टे होम, स्टे सेफ. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.